मोइसेसाचे सुमूर्ती पोरमोणे तांची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार धरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलोलें आसा त्या प्रमाणे कवळ्यांचे जोडयेचो ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिल्यांचो येवन सोमोरपूंक बालका जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायेलीचे नवसरणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. तो असो उदगाल्लो. ओय, म्हाका पवित्र आत्म्यान गोडीत केला. हांव सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले शिवाय वचचो ना. मारियेन आनी जुजेन जेजू ताय पाळली. सिम्याव, आमी आमच्या पुताक घेवन तुजे सोशी आयल्यो. होय, आयज ताका 8 दीस भरतात म्हणटच आमी ताका देवस्थानांत हाडला ताची सुनत करूंक आनी ताका जेजू हें नांव दिवंक. या, तुमच्या पुताक म्हज्या लागीं दिया. तेन्ना सिम्याव आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन देव मंदिरान आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बालका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवयन बापायन ताका भितर हाडलो. तेन्ना सिम्यावान ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें दुनिया ह्या बालकाक आतां शांतीन वचूंक दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तुवें केल्ली सोडवण म्हजे नोदरेन हांवें देखली. वर्सांक उजवाडायत तो प्रकाश आनी तुजे पोरजेक इस्रायलाचो फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिम्यावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवय ताणें म्हणलें, ऐक मारये, इस्रायलान कोण कोण भूंय पडूं आनी कोण कोण न्हयान उठूं आनी कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक गुरू कशी देवान ताका नेमला. जे वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तळसार तुजे काळीज आसपास वितली. ही उतरां आयकना फुडें मारयेच्या काळजाक भाले कशें तपले आनी ती अशी उदगाल्ली. दुनिया ही जावन आसा देवाची चाकून. जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजेर येता तितलें वायट हांव सोंसतली फकत म्हज्या पुता खातीर. ही जावन आसा सायबिणीची 7 दुखींतली पयली दूख. म्हाका आनीक जायतेच काम आसा आनीकूय जायत्योच केस्यो पेंडिंग उरलेल्यो आसात. सातान पेनादीस आता तुजी केस. सातान, खरेंच तूं एक नशिबोंत जावन आसा. मगे फायल पास जाली कित रे? ओय सातान, तुजी बायल भुरगीं तुज्या पासत सदांच रोजारान मागताली आनीक तांच्या मागण्या उदेशी तुजी फायल पास जाली आनीक तुका सोर्गीचे राज फावो जालें सातान.
देव बरें करूं बायल भुरग्यांक देखून संवसार आसतना केन्ना बायल भुरग्यांक म्हणटाय ते त्रास दिवपा शिरीपणाक कोणूय तुमगे मेल जाल्यार तेज पासत मिसा मागणी करूंक जाय आयज मुगे फामिलीन मुगे बायल भुरग्यान मुजे पासत मागलोले मीस दिल्ली देखून म्हाका स्वर्गीचे राज फावो जालें देव बरें करूं रिचर्ड ब्रदर्सा आता तुझी केस साहेब सांगा हांवें कोणाकूच चोरूंक ना हांवें कोणाकूच नागोवंक ना हांवें कोणाकूच रागांचा शीता फुडें मीठ खावची गरज ना जाणा जावन चूक करता ताका चूक म्हणोना साहेबा हांवें खरेंच चूक केल्या पूण म्हाका त्या इफेनान वचोंक नाका म्हाका त्या उज्यान वळपाक नाका रागांचा जेजू क्रिस्त आमकां कास लावूंक चडटेर बसोंक ना आमचो जेजू क्रिस्त मोगाळ दोयाळ काकलूचा जावन आसा तो आमची पातकां बोगसूंक तयार आसा दर एका मनशाच्या दोळ्यांतले एक एक दूख पुसून काडूंक तो राजी आसा पूण आमी मनीस हे कांय चिंतिनात संवसारान आसतना आपल्याक जाय तशें कोत्ता खरंच साहेब हांवें चूक केली जेन्ना हांव पदवेर आसलो तेन्ना हांवें कितल्या जाणांची दुर्गा मोडली जेन्ना हांव पदवी घेवन आसलो तेन्ना म्हाका इलेक्शनाक सपोर्ट करूंक ना म्हणून कितल्या जाणांच्या घरांचे रेड मारले कितल्या जाणांचे धंदे बंद केले बोडक्याचो हप्तो मेळना म्हणून बोडके घरांक बंद केले खरंच हांव चुकलो साहेब हांव चुकलो रगांचा येवपाची गरज ना तुजो जोडटेचो वेळ अजूनय येवंक ना हे म्हयन्याचे 25 तारखेर हांव तुजी केस आदयार दवरता उपरांत तुका कळटले सिमोनी विनेझीस आता हाचे लागीं मागता फुडें सरूंक साहेबा सिमोनी खरेंच शाबासकी तुका सिमोनी शाबासकी एकाच दिसान देवान तुजी फायल पास केली आनी तुका स्वर्गीचे राज फावो जाले सिमोनी अर्गा तुका दोन्या ना ये फोटिंग कोणा जावन आसा फोटिंग कोणा कोट फोटिंग जावन आसा बंद करायचा कोट बंद करात आमकां फॉरवर्ड आणि दगा सुटका पुढे कित्याक ऑर्डर हांवें तुमकां आदींच फुडें सांगलेलें आमी लॉन्च केनात मेजा पडल्यान दुडू घेवन फायल्यो पास करिनात हे सगल्यो फायल्यो देवाच्या हातांतल्यान पास जावन येतात त्यो हांव पास करिना आयकात सिमोनी एक खरेंच वायट चेडूं आसलें पूण एका दिसाक ताका एक सिस्टर मेवता आपल्या जिविताची बरी सोजमणी दिल्या उपरांत ते एक संदेशकान कशी प्रमादीकपणान रायपणान आनी याज्ञिकपणान भागीदार जाता आपले जिवीत ते नव सोदता जोशे परी स्वर्गीचे मायन आमचे सायबीण मायन म्हटलेले जावं सायबा मोजे सोवे तुझ्या उतरा पोरमोणे आंकवार आसतना गोरबे जावप एक दुखीचे आनी चुकीचे जावन आसा तेच परी सिमोनीन केले एका घरांत एक जाणटी ओस्तरी आसली तिका पळोवंक कोणूच नासलो पूण सिमोनीन ताचे 5 म्हयने सेवा केली पूण ताचे बाबड्या फुटक्या नशिबान ताका एक्सिडेंट जावन ते आयज हांगासर पावले आनी ताचे बरे वावराक देवान ताका स्वर्गीचे राज फावो केला आयकात जो कोण बरें बी ओंपतलो ताका बरें भात मेवतले आनी जो कोण वायट ओंपतलो ताका चडटी दिवची पडटली इजिप्टाक पळून वेता सुमार सकाळ 2 वरां जाल्ली देवदूत झुजेक येवन असो हुस्कावन घालता एक देवदूत झुजेक सपनान दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हणलें उठ बालकाक आनी तिच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच आनी हांव सांगी पर्यान तुवें राव तर हेरोद बादशाह त्या बालकाक मारून ताची सोद करचो आसा हय ताची सोद करचो आसा कितें जालें सुसे
कितें जालां सुजे मला स्वप्नान देव दिसला कितें देवदूत तुज्या स्वप्नांत आयलो होय मारिया ताणें सांगला कितें सांगला सुजे ताणें सांगला मालकाक आनी ताची आवय घेवन इजिप्ताक पळोवन वचून पूण इजिप्ताक पळोवन वच अशें कित्याक म्हणलां कारण कितें कारण हेरोद बादशाह मालकाचो जीव काडून ताची सोड करचो आसा कितें जीव काडचो आसा ना हांव अशें करूंक दिवची ना म्हजो पूत तो पूण सुजे तुका देवदूतान सांगला न्हय तर जाल्यार आमी या इजिप्ताक पळोवन या आतांच या पूण सुजे हे काळकी रातीन आमी इजिप्ताक कशी देतली होच रातचो वेळ बरो आसा आमी आतांच पळोवन या पूण सुजे इजिप्ताक आमी कशी वेतली इजिप्त तर कितले पयस गाडवार बसून वय गाडवार बसून राव हांव आमचें गाड वाडटा इतलें बसून तूं मालकाक तयार कर या वेळार सायबिणीक व्हड दूख भोगता तिचो पूत सो संवसाराचो सोडगोंडार व्हरतलो ताका हेरोद बादशाह जिवेशी मारूंक सोदता म्हूण ती सगळीच दुखां बरीच जाता आनी तेच राती ती बाळकाक घेवन पळोवन वचोंक तयार जाता तयार आसा चल मारये आमी आतांच पळोवन या हे घडले ही जावन आसा सायबिणीची सात दुखींतली दुसरी क्रिस्तावाकूच मानता तशें जाल्यार तो म्हाका लेखचोच ना मरे कारण हांव मुसलमान हय पुरा करा तुमचे चड जालें अरे तो हिंदू जाल्यार कितें जालें साळा जाव हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी सगळे एक देवान संवसार रचच्या आदी फकत एकूच जात रचली आनी ती मुळचे मनीस जात उपरांत हे दोन आमी मनशांनी केल्यात आनी रोय तूं असो धर्मांत बाबतींत वेगळो चार कित्याक कोत्ता दोर वेगळे असले म्हणटूच वेगळो चार करचोच पडटा हांव फक्त एकूच देवाक सोद मानता आनी तो म्हणजे आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त हांवूय जेजू क्रिस्ताक मानता हांवूय मानता आनी हांवें धर्मा वयर केन्नाच भेदभाव करूंक ना हांवूय स्वामी जेजू क्रिस्ताक मानता होय न्हय देव क्रिस्ती जावनूय आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक मानतात तर तूं कितें म्हणून सोदता ते हो क्रिस्ती जावन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मानता म्हणटूच हांवेनूच तांच्या देवाक मानचो म्हणून पत्र विश बाबा सॅम धर्मा वयर झगडीं कित्याक इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री जोण्याकराक खंयचो धर्म जागा जाय तो ताच्यान वेगोंक जाता होय हांव तुजें तें मानतात आमी दुसऱ्यांक दुखोवंक फावो ना तुका जाय ते देवाक तूं वर्शीप कर पूण दुसऱ्याची आड उलय नाका फ्रीडम इज माय बर्थ रायट एंड आय शॅल हॅव इट Yes, of course. Freedom is a fundamental right. We cannot deprive you of your freedom or your earthly choice. But certainly, you have no right to interfere into others' personal life. Am I right? Yes, Susie, you're absolutely right. पण सुजी तू आता अशें उलयतलेच कित्याक तू आनी थोड्याच तेंपान मंगळसूत्रां घालपाचें आसा न्हय म्हणजे ते म्हज्या फ्रेंडा लागीं लग्न जावचें आसा आनी हिंदू धर्मांत भितर सरचें आसा हो स्वताचो सजमूत होय रे, पूण हांव मंगळसूत्र घालपाचें आसा म्हणून तुज्या पोटांत कित्याक रे चाबता? वायट बरें आमी पळोवन घेतली. What's bothering you? सुजी कितें जालें हांगासर कितें चल्लां सगळो बोवाळ सो कित्याक हांगा All communalism, father. धर्माचेर भासाभास करतात. हांव एका हिंदू चेड्याच्या मोगान आसा आनी ताचे कडल्यान लग्न जावचें आसा. हाका लागून ताका पोटांत चाबता. तो म्हजी टिका कोत्ता. तुमी आतां भुरगीं नात तुमी आतां वाडून व्हड जाल्यात जाल्यार वेल मॅच्युअर्ड वायट बरें कितें तें सजमता तुमकां पूण फादर असली काजारां चड तेंप तोगोलात न्हय ताचो रोखडोच घटस्फोट जाता मुळचे डायवर्स जाता तें तुका पळोवंक ना. वायट बरें आमी पळोवन घेतली. रॉय
तू जाणा आमकां आमचो धर्म सांगता आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हूण देवान सुरवातीक संवसार रचतना एकूच जात रचलेली आनी ती म्हळ्यार मनीस जात देवान सुरवातीक आदाम आनी एवेक रचलेली आमी सगळीं ताची भुरगीं आमी सगळीं एक आनी आमचो धर्म आमकां सांगता जे देवान सोडला ते मनशान मोडूंक न्हय म्हूण अरे फादर तो म्हणटा ओसली काजारां चोड तेंप दोगोनात म्हणून ताची बोय शैली काजार जावन 8 दिसांनी डायवर्स जालो कित्याक ते हिंदू चेड्या लागीं काजार जालेले म्हणून काय बरो क्रिस्तांवूच भुरगो शॉच त्रासान पडलो बाबडो वय म्हजो क्लासमेट आसलो तो बरो शिकतालो पूण ते नशीब ताचें आमच्यान कांयच करूंक जायना लव इज ब्लाइंड ती मोगान पडली आनी तिका लग्न जालें हांव पासून ताच्या लग्नाक गेलो लव इज ब्लाइंड जायत पूण आमी काजार म्हळ्यार एक नुस्त्याचो बाजार न्हय काजार जावन आसा एक 7वो साक्रामेंत देखून जे कोण काजार जातात काजार जावच्या आदी मॅरेज कोर्स करूंक एकदम गरजेचें काजाराची सारकी पूर्ण म्हायती मेळचे खातीर जॉर्ज आनी शरीन पासून मॅरेज कोर्स केलोलो फादर पूण तांचो डायवर्स जालो तो तांचो भेट लाग आतां तूं हिंदू धर्मांत भितर सरपाचें आसा म्हणटूच तुजी तयारी सारकी जावन दी तुज्या काजाराक बरी हेच सावंड येता ओ तशें तर तूं हिंदुत्व जावंक सोदता राजेश्वर सिंग मेवलो कितें तुका ताचो हुकूम पाळटा कितें तूं कसलो हुकूम ताणें म्हटलं 31 डिसेंबर 2021 म्हटल्यार हो भारत देश हिंदुत्व जावपाचो आसा म्हणून मुसलमान आनी हिंदू क्रिस्तांव जितले आसात आमकां हिंदू जावचे पडटले नातर हो भारत देश आमकां सोडून वचचें पडटलें हांवें आयकुल्या ही खबर आयकताच म्हाका हेरोद पादशाहचो उगडास जालो ताणें वचोच एक हुकूम भायर घातलेलो 2 वर्सां खाला आसलेल्या भुरग्यांक जिवेशी मारची म्हूण कित्याक तो सजमलो बाळूक जेजू तांचे बरोबर मरतलो म्हूण पूण हे घडचे आदीं देवदूत येवन जुजेक ताणें स्वप्नांत शिडकायलो आनी जुजे मारियाक आनी जेजूक घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून वेता जाणाय तुमी देव आपल्याचेर विश्वास दवरतल्यान केदेंच साडिना आमी क्रिस्तांव आमकां आमचो धर्म आसा आमकां धर्म आमचो शिगयता एकामेकाचो मोग करचो म्हूण आयज काल आमची भाव भयणां कसल्या कसल्या तुफानाक लागून गुलामपणाचें जिवीत जियेतात आमी समाजाचेर नदर मारुया सोर भोंवतणी पळोवया असले प्रश्न असले नश्ट पयस करूंक आमी वावरुया जेजूची आज्ञा पाळुया एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतुया सदांच दुसरें बरें आवडुया आनी जें आमी सगळें कितें करता तें करुया फकत दुसऱ्याच्या मोगा खातीर तिसरी दूख भुरगो जेजू देव मंदिरांत सांगता जेजू देव मंदिरांत सांगता तेन्ना मारी सगळी छाबालार जाता आनी गोश्ये ती म्हणटा जुजे आमचो पूत जेजू खंय आसा कितें आमचो जेजू खंय आसा आमचो जेजू तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो चल आमी वाटेर ताका सगळीं गालया चल आमी फुडें या तुम्ही म्हज्या जेजूक पळयला तुम्ही म्हज्या जेजूक पळयला एलिझाबेथ तुवें ताका पळयला ना मारिया जेजूक हांवें पळोवंक ना तूं भिवूं नाका तो सोयऱ्या दायऱ्या वांगडा आसा आसतलो जायत गोडे मारिया चल आमी फुडें या वाट चलोन आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताणी ताका सगळ्याक सोदलो आपलो पूत सांडलो म्हणून ती अशी रडटा म्हजो पूत जेजू सांडलो म्हजो पूत खंय आसा तो म्हाका खंयच मेळना
परवात जेरुसलेमांत या तो आमकां जरूर मेवतलो चल तुझे वेळ पिड्यार करचो न्हय चल या आनीक ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेली आणि 3 दिसा उपरांत तो ताका देव मंदिरान मेवलो शास्त्र्यामध्ये बसून तो तांचे आयकतालो आणि तांकां विचार करीत आसलो ताचे आयकतेल्या सोमेस्तान ताचे गिन्यानाचे आणि ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले ताका तुय पळोवन ती अजाप जाली आणि जेजूची आवय ताका म्हणलें तुवें आमकां अशें कित्याक केलें पळय दुखी कोती आनी हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें आणि जेजून तांकां म्हणलें तुम्ही कित्याक म्हूण म्हाका सोदतात तर हांवें म्हज्या बापाच्या घरान आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आणि ताचे बरोबर तो देवोन गेलो आणि नाजारेताक परते आयलो तुय तो ताका घालतो रावलो ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आणि जेजू जाणवायेन पिरायेन आणि कुरपेन देवा आनी मुच्छा मुखार वाडत वेतालो ही जावन आसा सायबिणीचे 7 दुखींतली तिसरी दूख ताचो नास ना जावच्या पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवाची येवजण आसली जेजू ह्या संवसारान येवन कुर्साची वाट चलोवंक आनी तशेंच घडलें त्या वेळार शिपाय ताका मारीत वतात तो 12 कुरीस ताका फावो न्हय आसलो पूण आमचे सोडवणे खातीर आनी आमच्या मोगा पासत खोशेन ताणें तो स्विकारलो तो कुरीस सोड आसलो तो बरो कुस्तार जातालो जेजू कुर्साच्या बारान सोमनीर शेवटालो पूण ह्या वेळार शिपाय ताका मारतात आनी परत तो कुरीस जेजूच्या खांदार घालतात उपरांत जेजूची आवय ताका भेटता म्हाका सुयतो दितात मनजाती करी म्हाका ओडून व्हरतात हे सगळे म्हजे माय पळयता म्हजे गाय ती मेजता तरी कांयच एक वायट म्हणना अगर आमी दोगांय एकामेकाच्या दुखी पतीनी मानून घेतात हीच म्हज्या बापाची ताच्या फाटल्यान लोकांची आणि तशेंच ताचे पासत रडोन उंच ताळ्यान विलाप कोत्तेल्या बायलांची व्हडली उरपून चलताली तेन्ना जेजून ताचे वाटेन वळून जेजून म्हणलें जेरुसलेमाच्या लोकांनो म्हजे खातीर रडो नाकात पूण तुमच्या खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडात अशें म्हणपाचे दीस येतले बागीत ह्यो वाचट्यो बायल्यो बागीत ती दूद दिनासतली व्हड्डी बागीत ते जोडून दिनासतली तर आमचेर दोंगरांत आमचेर पडात आनी पर्वतांत आमचेर धांपात अशें म्हणटली ओल्या लागल्याक
अशें करतात जाल्यार सगळ्या लागल्याची कितें सांगची ना कितें भोगलें ना जायत ते आवयच्या काळजांत आपल्या एकल्याच पुताक सगळोच घायाळ जावन रोगतान बरोवन खांबेता तो पळोवन असल्या वेळार ती आपल्या पुताक भेटोवन ताका खोटाय दिता सांगात दिता ह्या असल्या वेळार जेजूक आपल्या आवयचो धीर मेळटा मारयेक ह्या वेळार अशी भास जाता देवदूतान तिका मोडलेल्या उतरांची याद येता भिवू नाका मारये तुका तर देवा ताई कृपा मेळ्ळ्या आय तू गोरबेज जातली आनी एका पुताक परसूच जातली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या कोराब्याचें सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना ही उतरां मारिया आपल्या मोनान भोवोन भोवोन घोळयतालीच ह्या वेळारूय ही उतरां तिच्या मोनान आयलीं आसतलीं असल्या आगोड घडण्या मदें ती आपलें वगेपण सांबाळटाली आनी ह्यो घडण्यो गांठीक मारून दवरताली आपल्याक भासायलां ते देव शांती पावयतलो हाची खात्री तिका आसली आपल्या पुताक गुरसाचें मरण फॉर्मण पडला हे पुर्यान जाणो आसतना जोय देवाचें म्हूण ती जाणो आसली तेन्ना मारयेन म्हणलें हांव देवाची चाकूर जावं म्हजे सोरे तुज्या उतरा प्रमाणे तेन्ना पोरसा जेजू कशें विचारता सोनिया तुका सोद आनी कितें केलें जाय तुमच्या पेल्याच्या कोश्टा दुकानी सांगात यात मारिया आपल्या पुता सोबे मोगान वागता तिका आपल्या पुताचो बरो हुस्को आसलो जेजू आपले आवयक सदांच घालतो रावून तिका मानान लेखता कितली बरी आवय कितलो बरो पूत एकामेकाक ती सोडिनात एकामेकाक बुसवण तेंको दित आसा ही जावन आसा सायबिणीची 7 दुखीतली 4थी दूख हांव कोण म्हूण तुमचो हांव एक वाडीचो वारसू आसून रडू नाकात म्हजे खातीर रडात तुमच्या भुरग्या बाळाक आसत दुडू आसल्यार जायते जावं येता ट्रेन वचून सोय बरी भोव सांबाळून आयज तुका ही पिडा जाल्या आसतली जाणा जाव त्या लुतकान बुडोना आनी सोत लिपोन उरोना आयज तुजो गोठ उक्तो जालो तुका एक जाल्या तेच घरचो नांगा सोडलो ना जेनेट या वाशेन जावन येतो बाबा रोनी या वाशेन जावन येतो हांव निरोप रादी बाबा हांव निरोप रादी बसलीलोस आमकां तोंडाक तुटले घालचे पडटले सावियो ही आनी हांव कितें आयकता हांव सदांच तूं एक रेस्पेदाचो मनीस म्हूण तुका मानतालो पूण आयज ना डॉक्टर या वाशेन जावन येतो हांवें म्हज्या जिवितांत खंयचेय दुसरे वस्तोरे सोबे कुणीचो संबंद जोडूंक ना हांव तसलो न्हय डॉक्टर हांव तसलो न्हय हा डॉक्टर म्हाका उगडास येता डॉक्टर म्हाका उगडास येता त्या दिसाचो एका तरणाट्याक एक्सिडेंट जावन तो सगळो रक्तान बुडलेलो हांवें ताका फटफटा तो पळोवन ताचे चुचुऱ्या पळोवन हांव ताका आदार दिवंक गेलो ताका गाडयेंतलो भायर काडटना ताचे गाडयेचे शिसे लागून म्हाका गावे जाले आनी ताचे रगत म्हज्या रगतान मिसळ जाले जायत गोळये ही पिडा हे पिडीक म्हजे कुडींत रुईक घेतली कित्याक डॉक्टर हांव आयकोन जाणा थोड्याच तेंपान हो तरणाटो सोंपलो म्हणून एड्स ही पिडा जावन
हांव निरोप ना दी शी कसले नाटक वॉट आर यू डन आमकां गांवांत कोण तोंड उरोप ना डेडी होय हे जावन आसा एक नाटक आपण इनोसेंट म्हूण दाखोवंक सोदता माणक्याची तुका घडोवन ना ह्या वर्सान जावन येजो मामी हांव ह्या गांवांत रावचो ना आनी मामी हांव तुकाय सांगता तुका ही पिड्या जाय जाल्यार तूं राव हांगासर हांव चल्ला म्हज्या राव इश्टागेर बाबा हांव येता तुज्या बरोबर म्हाका हे घरान एक मिनट पासून रावंक नाका नाका तुम्ही अशें नाका अशें करी नाकात म्हाका एक सुरत सांडून तुम्ही वता नाकात बाबा रोनी तेन्ना म्हाका तुमच्या शिवाय आनी दुसरो कोण आसा कोण आसा रील दिलेला तांकां वाचून आपय डोनेशन दिलेली त्या आश्रमांनी वचून राव तुका सदांच दुसऱ्याचे पडलेले न्हय आतां पडे कोणूच येता जाल्यार तुज्या आदाराक चल रोनी आमी या तुम्ही वता नाकात हांवच हें घर सोडून येता तुम्ही बरे भाशेन रावात सावयो पूण हे परिस्थितीन तूं कुय म्हूण वेतलो कुय म्हूण तुजें विराट करतलो डॉक्टर हांवें जायते जाणांक तुडवांचो आदार दिलोलो आसा हांव खंयच्या एका आश्रमांत वचून रावतलो दिसता तुका हे परिस्थितीन तुका कोण तरी आदार दितलो म्हणून डॉक्टर म्हाका कोणूच आसरो दिना जाल्यार तूं तरी म्हाका आदार दितलोय म्हूण म्हाका खात्री आसा हांव सावयो हांव तुका जरूर म्हजो आदार दितलो आसलो पूण तुका एक पिड्या जालाय न्हय आय एम सॉरी जाल्यार तुवें म्हाका नाकारता हो म्हजो कुरीस उबारूंक कोणूच तयार नात ह्या वेळार म्हाका जेजूची याद येता तो बारादीक कुरीस घेवन वेताना सिमांसरी नेवाल जेजूक कुरीस व्हरोंक आदार दिलोलो जाल्यार म्हाका कोणूच आदार दिवंक तयार ना तर तूं तुज्या शिवा कोण म्हूण सजमताय जेजू म्हणून ना हांव जेजू म्हणून सजमना हांवें म्हजें जिवीत जेजूक सोर करूंक जायना म्हाका जेजूची याद आयली तेंच हांवें तुमकां सांगलां इतलेंच न्हय तो पाटला जेजू बारादी कुरीस घेवन वेताना सायबीन मायक व्हड दूख जालेली पूण म्हज्या घरच्यांक कोणाकूच म्हजें चुचुरें दिसलें ना बरें तर हांव येता तुमी बरे भाशेन राव अरे वॉच दॅट्स गुड रिटर्न्स यू बॅड रमेश वच पिड्या खुंयची आमचे केन्नाच आयकून नासलेलो आतां बघ याद कोणत्या दिसाचे आमच्या काजारा दिसा आल्ताराक पाद्री मुखार तुवें कोबलात उजारलेली ती सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सद मोर आसून म्हज्या बरोबर रावतले म्हणून जाल्यार हितून तुजी कोबलात विसरले तो तुजो सोपूत खूंय गेलो जेनेट खूंय गेलो पूण हेच जावन आसा एक वर्साचे द्वेस आनी हांव तुज्या सांगाताक ह्या घरांत रावली जाल्यार ती पिडा म्हाकाय जावं येता ही पिडा तुवें तुज्या तोंडान मागोवन घेतल्या डॉक्टर चड बरें जालें तुवें न्ही आमकां खबर कमोवन ना तरी पिडा आमकांय जालेली आसलेली पळयता कितें घर सरान आसलो वेता हें घर सोडून वेता हें घर म्हजें पूण हांव घर सोडून वेता फकत तुमच्या मोगा खातीर जाणाय म्हाका एका सुण्या पोरी धाडाय नाका साक्रामेंताचो गोरकार हांव साक्रामेंताचो गोरकार जाल्यार साक्रामेंताशी वाचून राव हांगा म्हज्या सोडशी कित्याक रावता पिडा खंयची दाप कातरले आमचे गेट आउट पूण मामी हे साक्रामेंत म्हणटा ते कोण ते तुका पडोंक ना वेता तुमी बरे भाशेन रावात आदियोस आनीक निरपराधी साव्यो आपलो गुन्यांव नासतना तो एड्स पिडेचो गुलाम जाता आनी ताका आपलेंच घर सोडून घेवचें पडटा अशींच वर्सां सोंपतात आनी एक दीस ताचो सिरविदोर वाटेर सोरोपीत कातार करीत येता आगा माझ्या सोऱ्याकार पिवा हांव पियेता तुका पळय नाका म्हाका आयज हांव सोल पिला म्हज्या बाबागे सिटी मेळटात बाब घर सोडून गेलो म्हजी काळजा शॉक जाला
सावियो तुक मेळ तुसा सोडता ही बाटलीगे इतले म्हणसर साव्यो आपल्या जिविताची गोता सांगून सोंपयता. हे कितें हो आयकोता? आयकोली न्हय तुवें म्हज्या जिविताची काणी? होय, ही तुजी कथा आयकोन म्हज्या खालचा फोट डोको बसलो. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात हातून म्हजो कसलो गुन्यांव? देखूनच जेजू म्हणटालो हे मनशाचें कितें केलां काय म्हणून. सोरो म्हाका दी पयलो सोरो म्हाका दिला जाल्यार फटलो थाकलो. हे भिकार तकून घावे बसून हाय हे भिकाऱ्या कित कोता? कोण? सालू? सालू तू सोरो पियेता? सालू तू सोरो पियेला सालू? बाबा बाबा तू तुगे बेस कित बाबा तू सारको एक भिकार दिसत मरे मग तुगे बेस सारको भागला दिस मरे. होय, एका तेंपार हांव गिरेस्त आसलो. म्हज्या घराची दारां सगल्यांक उक्तीं आसली. हांवें म्हजें आसले नासले दुसऱ्यांक दिले. सगल्यांनीच म्हाका पयस केलो. सगळ्यांनीच म्हाका बारायलो. जेजू जेजू ह्या वेळार तूं खंय आसाय? म्हाका तुजो आदार जाय जेजू. ह्या वेळार तूं खंय आसाय जेजू? होय हांव जेजू हांवें सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंतलें. म्हाका सुणें करून हांवें दुसऱ्यांक दिलें. म्हज्या कश्टांचो फळ म्हाका मेळचे बदली कित्याक जेजू तुका म्हजें कित्याक चुचुऱ्या दिसोंक ना? ही तुवें पिडा म्हाका कित्याक फावो केली? सावियो स्वस्ता ती मागीवन देखून पूण जेजू तुका तुजी मजुरी चिरोल मेवतली. पूण जेजू हें दूख म्हाज्यान सोंसून येजो. सावियो इतलेंच सोंसून तो तोपलोय आनी म्हजेर नदर मार. म्हजो कसलोच गुन्यांव नासतना खुर्साचो बारादीक खुरीस हांवें म्हज्या खांदार घेतलो. पाट्याचो मुकुट म्हज्या माथ्यार वताची बार म्हज्या आंगार हांवें घेतलो. पाट्या पुट्याची वाट चलतना कितलेच फावटी धोरणीर शेवटलो. उर्जे पासत कितें कितें म्हूण हांवें केलें ना जायत. वेगळेपण किश्टायो फोटो लिपी हे सगळे हांवें तुमच्या पातका पासत तुमच्या बरेपण दिवचे पासत हांवें सोंसलें. वस्तोर्यानो आयकोली न्हय ताच्या जिविताची कथा. होय जेजू कितल्या दारूण काळजाची ताची गोंदकार. कितली दारूण वस्तोरी ती. होय हे गोंदकार ओळ ठेवतात. म्हाक पूण तुटून नासलोली म्हाक पूण काकून नासलेली. हे वेळार म्हाका सायबिणीचे सात चुकीचो उगडास येता. जेजू आपल्या खांदार पुलीस घेवन येतना तिच्या काळजात गोड दूख भोगलेली. ही जावन आसा चवथी दूख. होय जेजू तू कुरीस घेवन चलता आसतना तुजी आवय तुका मेळटा. म्हणणी आसा काळुखांत आपले रगत ओळखता म्हणून. पूण आतांच्या समाजांत परतेंच जालां. खास घोरखान आपल्या घोरकाराक वळखना. पूत आपल्या बायक वळखना आनी भुरगीं बायक लेखिनात. नाका नाका तांचो आनी उगडास करिनाकात. तांचो उगडास करून ह्या म्हज्या काळजाची दूख वाडोय नाकात. तांकां काळीज ना फातराच्या काळजाची ती. सावियो काळजाक धीर घे. म्हजी आवयची देख याद. तर ही जावन आसली चवथी दुखीची चूक खुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ जाल्लो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो जुदेवाचो बादशाह. ताचे बरोबर तो खुर्सार उमगळटना जेजूच्या खुर्सा मुळी ताची आवय उबी आसली. ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. तसोच जेजूचो शिश जुआंव
तुयसोर आसलो आनी जेजूच्या उजव्याक तशेंच दाव्याक आनी दोगां चोरान खुर्सार मारलेले एकल्याचें नांव दिमास आनी दुसऱ्याचें नांव जेस्तास तेन्ना जुदेव हे पोरी जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो करताले बाबा तांकां बघूस तेन्ना प्रौढ कितें करतात तेन्ना खुर्सार उमकळटल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्या चोरान ताची निंदा करून म्हणलें तो क्रिस्त न्हय तो तुका आनी आमकां सोडय दुसऱ्यान साप दिवन अशी बोबाट केली तेच कास्तीक तूं सापडलो आसतना तूं देवाक येनाय आमकां तर हे रितीन फावो जालें आमच्या कुटुंबा प्रमाणे आमी भोगता पूण हाणे कांयच वायट करूंक ना आनी उपरांत ताणें जेजूक म्हणलें जेजू तूं रायपणाची पोदी घेवन येताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर तेन्ना जेजून ताका पोर्तिपाल केलो हांव तुका कोणें सांगता आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलो जेजू आपले आवय पळोवन म्हणटा उसरे हो तुजो पूत आनी उपरांत जुवावाक पळोवन म्हणटा ही तुजी आवय आनी त्या वेळार जावन शिसाक तिका आपणाची म्हूण घेतली सोत म्हणजे कितें तें फकत स्वता पासत गोश्ट सोंसतेले जेजूची आवय जाणो आसली स्वता खातीर आपलो पूत आयला आनी स्वता पासत ताणें जीव दिवंक जाय हे ती आवय खुर्सा मोडी रावन सोजमोता दनपारां त्या तिनसाणीच्या वेळार सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय हें आयकोन तुवें आसलोल्या कांय जाणांनी म्हणलें अरे तो म्हणटालो मरे हे मंदिर तुमी मोडात आनी आपूण ते 3 दिसांनी गोव्या मारतलो म्हूण जाल्यार तुज्यानूच तुका साल्वार करूंक जायना तेच पोरी धर्मशास्त्री आनी जाणटेल्या बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताची निंदा करून म्हणटाले सोडूंक जायना इस्रायलाचो राजा देव आतां खुर्सा वेलो तेन्नाच आमी तुजेर बाट दवरून गेलो जेजू खुर्सार उमगळटाना सगळोच तकलो म्हाका तान लागल्या हें आयकोन तूं उबो आसलोलो कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिडक्यान आळोमे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिलें शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें सगळें सांबाळलें ह्या वेळार सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो सूर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या घरबाऱ्याचो पड्डो मोदेकाक दोशी फाटलो आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हटलें
बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव घालता. जेजून आपलो प्राण सोडलो. ही जावन आसा सायबिणीची 7 दुखींतली 5वी दूख. जेजू खुर्सा वयलो देऊन मायेच्या गोपान घालता. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाच्यो मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. जेजूची आवय आपल्या पुताक जिविताच्या सगळ्या घडींनी सांगात दिल्लो. जेन्ना जेजू खुर्साची वाट चलतालो तेन्ना ती थंय उबी आसली. जेन्ना जेजू खुर्सार मोडटा तेन्ना ताका लागींच ती आसा. आनी ताका तिचो एकलोच पूत कश्ट वळवळे सोसून खुर्सार मोडटोच ताका वेगोन ती खुर्सा मोडीच उबी आसा. तिणे आपल्या कुसव्यान संभोवलो, सोलोम दिलो, वाडयलो आनी आतां खुर्सार प्राण सोडटोच ताका निमणे पावटी तिणे आपले वेंगेन घेतलो. ही घायाळ जाल्ली आनी मेल्ली आपल्या पुताची कूड मारिया जेजूची आनी आमची आवय खांखेर घेता. आपल्या पुताक मेलोलो पळोवन एके आवयचे काळीज फुट्टा. ही जावन आसा सायबिणीची 6वी दूख. देवा कडेन माग ताका वायट विघ्नांतलो निवारो देव पदवेदार. मारिया एश को रोना गो तो बोर आसतलो ते भाशी मोगलोय पोत तिगा आहा आनी उलयता आसतना फोन पासून बंद पडो. हांवें तेका देवा हातीन घायला, देव चोयतलो. मारिया चल येता वोसा मातशें टीव्ही न्यूज घेता. बरें गो. दोनिया तूच ताका राख आनी सांबाळ. मारिया ओ मारिया केशा बाय की खबर मेळ्या पुताची जिजसाची. दायल सगळे आयज पासून कांयच खबर ना, पूण तुका तरी तुज्या पुताची खबर मेवल्या ना गो बाये. तिनूच फोन केलो तो जालो. त्या छोकरान तेगे फोनूय ना मग तेगे कांय खबरूय ना. राव गो जुजे दिसतीपणाय सो ना सो आसाव पुढे माझे मन चलो ना म्हणटात ते भाशेन सांगलेल्याचे मन बारा कडेन तेच कोच जाल्यार मुशी. आत काही चलो ना, बेजो चलो ना, हांव नको कितें करूं तें. कोण? हांव इन्स्पेक्टर आनी ही जावन आसा म्हजी आई. इन्स्पेक्टर हें म्हजें घर. हांव जावन आसा तुजो मेंडोन्सा. कितें जालें इन्स्पेक्टर? तुमचो पूत जिजस नांवाचो इने आमी एक जवान कसो वागुरतालो. पूण इन्स्पेक्टर म्हज्या पुताक कितें जालें? आय एम सॉरी, ही इज नो मोर. नो जिजस. तो इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें झूज चलताना त्या झुजांत सोंपलो आनी ही पळय ताची कूड भायर आसा. बाबा जिजस कितें? म्हज्या पुत्रा. बाबा माय बाबा मुझ पुता तू तेगे मोड हाडून गेलो रे बाबा. हे सगळे कितें? बाबा जिजस. फादर म्हजो पूत म्हाका सोडून गेलो. म्हजो एकलो सापूड बाईचो पूत
गांव जालो म्हणून म्हज्यान तुझ्या पुता पासून कांयच करूंक घडलें ना. आय एम सॉरी. ओय आमचो पूत देशा खातीर मेलो पूण देशान आमच्या पुताक कितें दिलें कांयच ना. फक्त फारान फार आनी पुडयो. अंकल रडो नाका. तुझ्या पुताक ताच्या वावराची मजुरी आयज देव जरूर दितलो. आयज तो गोंय कुटांत आसतलो. आमचो एकलो सापुरबाईचो पुत. या चित्राचेर नदर मारात. पळयात जेजूची रोग साक्षी कूड मारी आपले वेगेत घेवन आसा. तुजो पूत जिजस तरी इंदे पासो झगडटालो पूण दुस्मानांनी ताका जिवेशी मारलो. पूण जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना ताका ही सजा कित्याक? जेजू म्हणटा पोरजे मोजे हांवें तुका कितें वायट केला? वो हांवें तुका कसली सजा दिल्या? म्हाका जबाब दी. ओय परत जेजू निरपराधी आसलो तेच परी म्हजो पूत जिजस निरपराधी. ओय आमगे जिजस त्या जेजू भाशेन मातीन मेलो. काय बरें भुरगो. एक फूल तो कोणाय बागेतलो. फुलचे टायमार नाच जालो. आमचो पूत आमकां सोडून गेलो. मोजावना सगळ्याक आमी केलेल्या त्यागाचो. देवाक जाय जालेली गोश्ट आमकां मेळो ना. देवान जे आमच्या नशिबात कितें निर्मिला तें आमी भोगूंकूच जाय. आमच्या सायबीन मायन कितलें भोगलें नासय तिणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक दिलो. आयज तेच सायबी मायची देख घेवन आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. मारिया काकुतीची जोर हें मनान दवरुया. आमी ते जोडलेले वाती परी जावया. दुसऱ्याक उजवाड दिवंक ते आपुणूच लासून काबार जाता. तेच परी आमचो जिजस दुसऱ्याक जिवीत दिवंक आमच्या देशाची राखण करूंक आमकां राखूंक आपूण मेलो. पूण उगडास तोरात जे तूं दुसऱ्या खातीर कितें बरें करता तें तुजें केन्नाच देडफाट वचना. आनी उगडास तोरात देव मनशाक केन्नाच जाणिना. आरामातयेचो झुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरोंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान ताका रोजा दिली. निकोदेम सुमार 100 रात गोंद्रोसाचे आनी मुसंबराचे मिसळणी घेवन आयलो. ताणी जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी जुदेवाच्या निकी पिढ्याचे रिती प्रमाणे पोरमोळ लावन ती ओळींनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलोले ते सुवातेर एक बाग आसली. आनी ते बागेत अजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. ताणी जेजू थंय घातलो. तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणी जेजू थंय घातलो. Run away.
बाई तुमच्या बायरांनी म्हाका कोण आसा तुम्ही म्हजी भुरगीं ही सगळी म्हजी गिरेस्तकाय आसा ती फकत तुमची जावन आसा आणि तुम्ही दोगांय घर सोडून गेली जाल्यार ना 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 होय तशें करी नाकात बाबा तुका जर आमी ह्या घरांत रावलेली जाय जाल्यार तुवें एक काम करचें पडटलें काम करचें पडटलें जाल्यार सांग बाबा हांव कसलेंय काम करूंक तयार आसा बाबा हे सगळ्यो केसी आसा त्यो खबर कोण आमी सगळे एमिकेबल सेटलमेंट करूया आनी करिना तर आमी वेता तें घर सोडून तूं तुज्या आदवोगादाक घेवन राव तुम्ही कितें आमच्या पोटार पावो धरूंक सोदतात ह्यो सगळ्यो केश्यो काबार केल्यो जाल्यार आमचे प्रोफेसर कशें चलतले सारकें उलयलो आदवोगाद बाबा न्हू तुम्ही आमच्या बाबा मामाक फुटून नागून दुडूक गेल्यात ते पुरो आमी ह्या फुडें तुमकां आदवोगादाक केन्नाच पातयेवचे नात आडगां करून लोकांचे केसी घालून लोकांचे कुटुंब काबार केला तुम्ही देखून बाबा चीत बाबा तुका एकूच बाट आसा तुका तुजी भुरगीं जाय वो या आदवोगाद जाय सिने रेबेल तूं हाचें आयको नाका रेबेल तूं हाचें आयको नाका सिने रेबेल अश्यो तुवें केस्यो विड्रॉ केल्यो जाल्यार तुजी इतली भाटां बेसां मार देंवचार खावन मेळटलो असले आदवोगादांनी अशेंच करून भाटकारांक कोबार केल्यात कावन कावन कलोन भितरल्यान कोबार केल्यात होय बाबा तुज्या उलोवपान सोत आसा तुज्या उलोवपान सारकें आसा बाबा हांव म्हज्यो सगल्यो केश्यो फाटी घेता रे म्हज्या पुताक फाटी घेता सिने रेबेल हे तूं कितें करताय सिने रेबेल तूं अशें करीत जाल्यार ही सगळी बाटां तुजी आसा ती तूं वगडायतलो उपकारता म्हाका उपकारता म्हजी बाटां बेसां गेली जाल्यार उपकारता कित्याक उपकारता हो संवसार सांबाळून पूण आमचो ओत्मो विबाडून हांव म्हज्या भुरग्यां पासत कितेंच करूंक तयार आसा सगळे म्हज्यो केश्यो हांव फाटी घेता चलून हे सगळ्यो केश्यो चलून म्हजी गोरकान संवसार सोडून गेली आनी आतां हांव म्हज्या भुरग्यांक विबाडूंक सोदिना सारको उलयलो बाबा सारको उलयलो ह्या असल्या आदवोगादांनी लोकांचे कुटुंब काबार केल्यात देखून तुमकां सांगता जोरूय घरा बेर जीत करून असले फोटींग आदवोगादाचे आयकोन केशी आसात जाल्यार बरेपणान कोबार करात ना तर आपले सादो असले आदवोगाद तुमची घर काबार करतले तुमच्या घरांनी केन्नाच सुसेग आसचो ना